परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आनी आयचो आमचो विशय आसा टायम. आता क्षण हे शब्दाचोय आमकां वर्णन आमच्या पुराणन सगळ्या वाङ्मयांनी खूब कडेन मेळटा. थोडे वेगवेगळे तरेनी तो मेळटा. आता जो वेदांत वेळाचो डिविजन केल्लो आसा तो पळोवया. वेदांतले सगळ्यात ल्हान फ्रॅक्शन ऑफ टायम डिविजन पळोवया. तुमकां अजाप जातलें. आयच्या एटॉमीक क्लॉकाच्या काळान जेन्ना आमी वी टॉक अबाउट फेम्टो सेकंड्स, पायको सेकंड्स, मिली सेकंड्स, नॅनो सेकंड्स, तेन्ना वेदांत कितें बरयलां हांचे बद्दल मायन्यूट फ्रॅक्शन्स ऑफ टायम हे पळोवया. तर तातूंत बरयलां की एक त्रुटी म्हणजे 3 त्रासाणू जातात. 3 त्रासाणू म्हणजे इतलो टायम जाता की इट इज डिविजन केलें जाल्यार 1/1687.5 फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड इतलो एक त्रासाणू जाता. सो पळयात कितली एक्युरसीचे कॅल्क्युलेशन अबाउट टायम आमच्या 3-4 हजार वर्सां पयलीं भारतांत चालू आशिल्लें. आतां जेन्ना वेदांत जे मायक्रो कॅल्क्युलेशन ऑफ टायम इतले एक्युरेटली जाता म्हणजे क्षण, निमिश, परमाणू, त्रासाणू अशें सगळें जाता तेन्ना व्हडले डिविजन्स ऑफ टायम जे कल्प, युग आसा ते सुद्दां एक्युरेसी पळयल्यार तुमकां एकदम अजाप जातली. एक व्हडलें डिविजन ऑफ टायम ताका म्हणटात कल्प. कल्प म्हणजे ब्रह्माचो एक दीस अशें मानतात. ब्रह्मदेवाचो एक दीस म्हणजे एक कल्प अशी वर्णन आसा. आतां एक कल्प म्हणजे एक सृश्टी म्हणजे एक क्रिएशन अशें मानतात. आनी अशी वर्णन आसा. आमी कॅल्क्युलेशन केलें, कन्वर्शन केलें जाल्यार अशें कळून येता की एक कल्प म्हणजे 4.32 बिलियन इयर्स. आनी मुद्दम तुमकां सांगता की अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सायन्स, एस्ट्रॉनॉमी आनी मॉडर्न कॉस्मॉलॉजी आमची जी सोलार सिस्टम आसा हाजो एज आसा 4.5 बिलियन इयर्स. सो ब्रह्माचो एक कल्प आनी आमच्या सोलार सिस्टमाचो सायंटिफीक प्रूव्ड लायफ सारको टॅली जाता. आतां पळयात कितली एक्युरेसी आसा ती. फुडें पुरातन वाङ्मयांत संधी काल म्हणून वर्णन आसा. अशें म्हणटात की जेन्ना युग युग बदलतात तेन्ना सृश्टीत कितें तरी परिवर्तन जाता, कितें तरी बदल जाता आनी अशें मानतात की पुराय सृश्टी उदकान भितर बुडून वता. हें पळोवपाक आमी जर सायन्सा कडेन वळ्ळे जाल्यार अशी नोंद आसा की डेफिनेट अमके अमके बिलियन वर्सां उपरांत पृथ्वीचेर आयस एज म्हणून येयल्ली आसा. तेन्ना संपूर्ण पृथ्वी उदकान भितर बुडून फ्रीज जावन गेल्ली आसता. सो मे बी आमच्या पुरातन ऋषी मुनींनी हें ऑब्जर्व केल्लें आनी हें सगळें आमच्या पुरातन वाङ्मयांत बरोवन दवरलेलें. आमच्या देशाचे नामणीचे वैज्ञानीक आनी खगोलशास्त्रज्ञ म्हणजे डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हांणी इतलें काम केलें की फक्त भारत देश न्ही, सबंद संवसार आज तांचें जें कंट्रिब्युशन आसा एस्ट्रॉनॉमी हे सायन्साक ते मानता, ते रेकॉग्नायज करता. डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हांचेर एक सुंदर एक्झिबिशन हालींच पणजे मिरामार हांगा आशिल्ले गोवा सायन्स सेंटरान चालू आसा. ते एक्झिबिशनाचो, ते प्रदर्शनाचो एक नियाळ आयच्या स्पेस दीस विकांत आमी घेवया. हे एक्झिबिशन कितें आनी हें केन्ना सुरू जालें, केन्ना पर्यंत उरतलें, म्हणजे लोकांनी केन्ना येवन हें पळोवंक शकतात. हे आमचें एक्झिबिशन जावन आसा ते आमचे एक इंडियाचे रिनाउंड सायंटिस्ट आनी फिजिशियन सुब्रमण्यम चंद्रशेखरा बद्दल आसा. आनी हे स्टार्ट जाल्लें आसा 7 ऑगस्ट आनी इट्स अ ट्रॅवलिंग एक्झिबिशन आनी ते सप्टेंबर सोंपतलें 9 तारखेक. जाल्यार लोकांनी येवन हेचे उपयोग करून घेवचे आनी हे ट्रॅवलिंग एक्झिबिशन हांगच्यान मागीर दुसऱ्या सेंटरांनी वतले. प्रदीप सर, can you tell us something? Can you tell our viewers something about this exhibition? This exhibition name is Beyond Limit actually. This Dr. Subramaniam Chandrasekhar is a well-known physicist, okay, and he has also got the Nobel Prize also. He is Nobel Prize winner, and he has done a lot of work actually on the astronomy. So many things in astronomy and this thing what he did can be visualized here actually, can be experienced here, and that enjoyment only the viewer can say.
ह्या एक्झिबिशनाचो भाग म्हणून सप्टेंबर 1 तारखेक शेनवारा दनपारा अडेजांक हांगा एक खास प्रोग्राम जावपाचो आसा. तातूंत क्विज कॉम्पिटिशन, फिल्म शो, लेक्चर बी अशें जातलें. तर आमच्या दर्शकांनी मुजरत हे कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो. भारतीय कालगणने बद्दल उलयलें, टायम हो भारताच्या संदर्भात जर उलयलो जाल्यार उज्जैन नगरीचो उल्लेख करचोच पडटलो. ताजे शिवाय हें वर्णन पूर्ण आमचें जावचें ना. आनी उज्जैन नगरीचे यात्रेक आमकां व्हरपाक आमचे बरोबर आज आसात श्रीधर भट. पणजेच्या राधाकृष्ण मंदिरात श्रीधर भट आसात. तांचें शिक्षण संस्कृतांत गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठ काणकोणा हांगा संस्कृतान जाल्लें आसा. वेदशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, खगोलशास्त्र हे बी सगळे तांचे आवडीचे विशय. तर आमकां उज्जैनाचे बद्दल, उज्जैन नगरी बद्दल, कालगणने बद्दल आनी जे खगोलशास्त्रान ताजें म्हत्व आसा ताजे बद्दल सांगपाक हांव श्रीधर भट हांकां येवकार करता आमच्या कार्यक्रमात. आज जे काळाचे जे एक आमी जर मुख्य जर अंश जर म्हणटा जाल्यार तो त्याच उज्जैनी नगरीच्यान सुरवात जाता. ताका ती कर्करेषा अशें म्हणटा. हय, आनी जाल्यार ती कर्करेषा पळय आसा ती थंयच्यान म्हणजे मध्य प्रदेश म्हणजे आमगे उज्जैन नगर थंयच्यानच ती सुरवात जाता. Ujjain, the Avanti or Ujjaini of bygone times, the city of the acclaimed bard Kalidas, is hailed as the city fallen from heaven, so that there may be a heaven on earth. Mythology says that Ujjain has been sanctified by drops of nectar from the Amrit Kalash during the churning of the great ocean Kshir Sagar. The event, commemorated once in 12 years as the festival of Simhast, offers the magnificent and awesome spectacle of bathing rituals in the holy Kshipra river. आनी तशेंच जे आमी 0 डिग्री म्हणटा ती बी थंयच्यान वेळ मेजपाक सुरवात करता. मेजबाग सुरवात हे सगळें जे कितें आसा ते थंयच्यानच सुरवात जाता अशें पुर्वाकाल पासून मान्यता आसा. म्हणजे जशें आमचे जे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड टायम जो आसा IST ताका जशें आमी ग्रीनवीच मेरिडियन टायम 0 डिग्रीज ग्रीनविचान इंग्लंडाक मानतात, तशेंच खूब पूर्व काळा पासून भारतान 0 डिग्रीज हे उज्जैन नगरीत मानलेले आसा. आमी आतां कालाचे विशयी उलयताले जाल्यार तन्मध्ये जो महाकाल म्हणटा तो उज्जैनी नगरान बशिल्लो आसा. आनी तशेंच जे 12 ज्योतिर्लिंग म्हणून सांगल्या त्या ज्योतिर्लिंगा मध्ये महाकालेश्वराक एक स्थान दिल्लें आसा. हय, तोच महाकाल म्हणजे तो वेळ आसा. आनी त्या प्रमाणे ताजेंच निमित्त म्हणजे हे सगळें आमगेलें जग चलता आनी तोच त्या वेळाचो महाकाल आसा, स्वामी आसा. आनी तशेंच ताजें मुख्य हें कितें जाल्यार ताका नित्य 4 वाजता जे ताजें भस्म आसा ताका चिता भस्म म्हणटा ताजी आरती जाता आनी महापुजा. आनी तो एक जो वेळ आसा तो एक ब्राह्मी मुहूर्त म्हणून सांगिल्लो आसा आनी तो श्रेष्ठ वेळ. अशें तो वेळ म्हणजेच काळ, अशें ते काळाची त्या चिता भस्मान पुजा अलंकार जाता. भस्मारती जी आसा हाजें एकदम प्रतीक आसतलें की आतां चिता भस्म म्हणजे जेन्ना आमी मरण पावतात तेन्ना आमची चिता जळटा, आमी भस्म जावन वतात, आमी काळान विलीन जातात आनी तेच प्रतीक म्हणजे आमी महाकालान भितर विलीन जातात अशें आसूंक शकता. ताका म्हणटनाच अशें म्हळ्यार चिथा भस्मा लेपा म्हणजे सगळे कालान निमाणे विलीन जातात. निमाणे ते सगळे आमी थंयच विलीन जातले. म्हणजे इतलो भारतांत काल श्रेष्ठ आसा. उज्जैन नगराचे जे प्राचीन कालाचे जे महाराजा आशिल्ले ते आशिल्ले विक्रमादित्य. आनी तशेंच तांच्या हातून प्रत्येकाचे त्या वेळाचे राजाच्या हातून जशे मंत्री हे ते आशिल्ले तशेंच प्रत्येकाचे जे आमकां एक विचार घेता अशे तरेचे विद्वान, अशे 9 तरेचे तांकां नवरत्न अशें म्हणटात. तातूंत खगोलशास्त्र जाणणारे जो वराह मिहीर म्हणून एक प्रसिद्ध आनी तशेंच तांच्यांनी पंचसिद्धा
सिद्धांतिका, तसेच बृहत जातक म्हणा आणि तसेच लघु जातक म्हणा, योगयात्रा म्हणा, अशे तरेचे हे सगळे खगोलशास्त्राचे ग्रंथ बरयले त्यांनी, म्हणजे त्यांनी रिसर्च केला स्वतः रिसर्च करून. कारण 88,000 ऋषी मुनी आशिल्ले आणि तांच्यांनी आमगेले सबंद हे जगाचेर जे कितें चलता ते सगळे रिसर्च तांच्यांनी केल्ले आसात आणि तशे तरेचे ते तांच्यांनी एक गुरुत्वाकर्षण जे म्हणून आमी म्हणटा ते तांणीच रिसर्च करून तांच्यांनी शोध काडला अशेंय बी तातूंत आसा. म्हणजे आमी म्हणटात की हातून इंग्लंडात न्यूटनान ग्रेविटी डिस्कवर केली, पण आमच्या भारतात सुद्धा असे खगोलशास्त्रज्ञ आसात की ज्यांनी हाजेर काम केलां. उज्जैनी नगरान अनेक पारंगत म्हणजे खगोलशास्त्रांत श्रेष्ठ पारंगत आशिल्ले ते ब्रह्मगुप्ता म्हणून आणि तांच्यांनी अशे एक व्हडले व्हडले ग्रंथ बी बरयल्ले आसा. ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडखाद्य असे मोठे मोठे तांणी खगोलशास्त्राचेर ग्रंथ बरयल्ले आसा आणि तशेंच तांणी आमची जी पळय पृथ्वी आसा ही सुर्या भोंवतणी गोल फिरता हें तांणी सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. पयलें माननाशिल्ले पण तांच्यांनी तें पयलींच. म्हणजे तुम्ही हे म्हणटाना म्हाका सामकें अजाप जालें की इवन आमच्या पाश्चात्य देशात सुद्धा, युरोपात सुद्धा 14व्या 15व्या शतकात सुद्धा अशेंच मानताले की पृथ्वी मदीं आसा आनी ती फ्लॅट आसा, सपाट आसा. पूण कॉपर्निकस हाणें नंतर सिद्ध करून दिलें, पूण ते तांणी मानूना. हालींचे जे काळान जर म्हणशा जाल्यार उज्जैनी नगराचे महत्व जाणून जो महाराजा जयसिंग आशिल्लो ताणें थंय व्हडली वेधशाळा बांदिल्ली आसा आनी ताका जंतर मंतर अशें बी नांव आसा आनी तशेंच थंय तरेतरेचे यंत्रां ताणें बसयल्लीं आसा. कित्याक आजूय बी आमकां जर थंय गेले जाल्यार हे सगळें प्रत्यक्ष ते आमकां पळोवपाक मेळटा. Ujjain, India's Greenwich, has a unique significance for fortune tellers. The Tropic of Cancer is supposed to pass through Ujjain. It is also the first meridian of the longitude of Hindu geographers. Jantar Mantar, built by Raja Jai Singh, is an active center for astronomical studies. तर आमकां श्रीधर भटजी यांनी उज्जैनीचे यात्रे करून हाडले. उज्जैन नगरीन कालगणना, थंयचे व्हडले व्हडले थोर जे आमचे खगोलशास्त्रज्ञ वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त असले जे जावन गेले तांचे बद्दल सांगले. मुद्दम तुम्ही आमच्या कार्यावळीन येवन आमकां इतली माहिती दिली म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमकां आनी तशेंच प्रुडंटाचे जे टीव्हीचे सिरियलां प्रोग्राम सगळे साजरे करतात तांकांय बी आमी बरें जावं म्हणटा. आतांचे जे नवीन पिढी आसा तांकां अजून तितले आमचे संबंध विज्ञाना विशयी, पुराणा विशयी हो तुमी जो कालाचो विशय हो काडला तो विशय अजून तितले बरें माहिती ना. कारण हे सगळी माहिती जशी आमकां बाकीचे विशय आसा तशें आमकां आमच्या देशा विशयी बी तशी माहिती जाय. कारण तेन्नाच आमकां कितें तरी आमी हे देशांत येवन सूख भोगलें, भारत देशात जन्म येवपाचें सार्थक जालें अशें आमकां दिसता. आनी तेन्ना तुमी हे प्रयत्न करीत आसा तर तुमचो प्रयत्न तशें साकार जावं, सगळ्यांचे अशें ज्ञानवृद्धी जावं, सगळ्यांक ही अशी बरी बरी माहिती मेळूं आनी अशें म्हणून बरें जावं म्हणून आशिल्लें. काळ कितलो श्रेश्ठ आसा ती आनी वेगळें सांगपाची गरजूच ना. वेळ फुडें फुडें वचत आसा आनी आमकां ताचे बरोबर वचप सोडून दुसरो उपाय ना. काल गणना, टायम कॅल्क्युलेशन हें सगळें हाजे फाटल्यान कितें सायन्स आसा, कितें एस्ट्रॉनॉमी आसा, कितें लॉजीक आसा, मॅथ्स आसा, हें सगळें हांवें मातशें थोडें इंट्रोडक्शन तुमकां दिलें. स्पेस टायम कसो जाता हें आमी फुडल्या भागांत पळोवया. आज काबार करपाचो काळ आनी वेळ म्हजो आयिल्लो आसा. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अँड अवे. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.